नमस्कार करता वेळ आमकां दिलो म्हणून जेजू तुज्या आवयची आमी आयज परब करता प्रेजेंटेशन टू द टेंपल सायमायल देव टेंपलांत भेटली 3 वर्सां आसतना तिका देव टेंपलांत धाडली एक आंगवण जक्यान आमी केली भुरगें जायत जाल्यार आमी ताका देव टेंपलांत धाडली वांजेर आमकां म्हणटा जायते फावट जेची थोडी उतरां समजूंक आमकां आवड म्हजी आवय कोण ह्या उतरांनी आपल्या आवयक जेजू नाकारता जायत ना असल्या उतरांनी जेजू बापाची खुशी करप कितलें म्हत्वाचें तें दाखोवंक सोदता मारेन सदांच बापाची खुशी केली तिणें ताका सैमीक जोड दिलो देखूनच तेवून चड बापाची खुशी करता देखून ही जेजूची आवय घडयेचें वाचप करतना आमकां दिसत मारिया भायर आसली कशी कोणे म्हणल्यार ती सदांच भितर आसली तिच्या काळजांत आसली कारण सदांच बापाची खुशी करताली
Matewaचे शुभ वर्तमान 12 ओळ 40-50. अशें तो लोकां कडेन उलयता आसतना ताची आवय आनी भाव पावून सरली आनी बायल उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदताली. पूण आपणाक खबर दितेल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण आनी म्हजी भाव कोण? आनी आपल्या सिसांक हात दाखोवन म्हणलें, ही म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. स्वर्गाक आसता म्हज्या बापाची खुशी करता तितले मनीस म्हजो भाव, भयण आनी आवय. देवाचें उतर. गीत म्हणटलें जेजू तुजीं उतरां. समजूंक आमकां आदार दी. तुजें उतर वाचतना नियाळटना आमी भायर रावन आयकता तसलीं जावंक नेमी नाका. पूण तुका चिटकून रावन, तुजे भोंवतणी रावन, तुजे काळजां भितर रावन, तुजीं उतरां मारी भाशेन मनान नियाळटा, काळजान सांबाळटा आनी जिवितांत पाळटा तसलीं मनशां आमकां कर. जेजू आपलो वावर करीत आसलो, देवाचें राज लागीं पावलां ही बरी खबर परगटीत आसलो. आपले गोच्या लागीं पासून उलोवंक ताका वेळ नासलो. जेजू विशीं जायते भासांनी गजाली जाताल्यो. जायतो लोक ताचें बरें उलयतालो. ताणें तोंड्यांक पांय दिले, फुग्यांक दोळे दिले. तेजे भाशेन आनी कोणूच उलोवंक ना. त्याच बरोबर ताचेर वायटूय उलयताले. तो देंवचाराचे पदवेन बिजमिता करता. तो पातक्या बरोबर जेवता. ताची मोत उडल्या. ताची आवय, ताची गोचीं हें सगळें आयकून कोणती बरी जाताली.
ताचे विशीं हुसकेताले. तेजे भाशेन आपण सेंबाचे घोराब्याक सोडून जेजू आपणाक जाय एक नवो घोराबो तयार करतालो. आपले सीस बारांचो जमो पवित्र सभा हो ताचो भितरलो घोराबो देवाच्या राज्याचो घोराबो. आनी ताचें उतर आयकून बापाची खुशी करपाची गरज आसली. भायर रावन ताच्या घोराब्यांत भितर सरूंक जायना. जेजू आपल्या आवयक नाकारिना, आपल्या घोराब्यांक नाकारिना तो एक सैक धरून शिकोवन दिता. आपल्या फुडल्या घोराब्याची खबर करता. आमचो जमो भितरलो भायलो कसो केन्ना जातलो हाचेर नियाळ करुया. आमी देवाचें उतर आयकता तें पाळटा, बापाची खुशी करून जेता जाल्यार आमचे भितर आसा, नाजाल्यार आमी भायर आसा. सुमिया सुमिया म्हणल्यार पुरो ना. आमी तुजे बरोबर जेवल्या म्हणल्यार पुरो ना. आमी बापाची खुशी करपाची गरज. हांव सदांच दिसा येता आनी फेस्तां करता, नोवेनां करता हें पुरो ना. आमचे भितरलो हांवें भितरलो जावपाची गरज. जेच्या काळजांत भितर सरपाची गरज. ताचें असलें चुरचुरतालें काळीज म्हाका आसपाची गरज. कोणा उलोवन दिसता ताणें उलोवचें. जेजू, तुझ्या नांवान हो पवित्र भेट हांव आर्गांव दिता. वाखाणटाक आनी दूख आसता. मागप आनी तुमकां मेळटलें. ह्या तुज्या उतरांचे भावाक बरोसो थीर लावन तुवें म्हाका सांगलें. दूख हुस्कोन जावचे बदले म्हजी गोठाय तो सोम्या जाल्ल्या. एक निराशी आवय काळजीकार तुवें आर्गां तुका धन्य मागण्यान रावन तूं जालो म्हजो इश्ट नीट आनी सांबाळ. आनी मागण्याच्या जोडीन म्हजो भाव निराशीपण पयस केलो. आनी म्हजें एक कांते आवडचें प्रार्थना म्हजें आयकून घेतलें. आतां दिनवास आनी मोहिमा मोगाच्या सोडली. जेजू, खुर्सार आसतना खुर्सार म्हणी आसलेली तुजी आवय तुवें आमची आवय करून दिली. आयज दीस आमची आवय आमची सोयरीची माय. दुकां वाडोवणी म्हणल्यार सदांच तुजी आवय उलो मारता आनी तिच्या आसल्यार रावून तिच्या मागण्या वरवीं तुज्याच बावट आनी भरवशान आमी वाडून तुवें आमकां ही आवय फोव केली देखून तुका आर्गां दिता भगवंत आनी दिवप आसता.
तुझे उतर सदांच काळजांत बाळगून दवरून मारये भाशेन आमी एकवट प्रमाण जावन तूं आमकां फावो सर्वेच्या नावात जेजू तुका आराधिता म्हणून वाचता आयच्या दिसचे म्हाका फाव केला तुझ्या पांयाच्या तुझी कृपा म्हाका फाव केली आराधिता वाचता महाराज तुझ्या आवश्यक आसात आमकां एक शिकवण मेळटा सगळे लोकांक ते मागणे करूंक तिणें जेजू तिरवली निमण्यान हप्त्यार देखून मुखार जेजू ते मागणे करीत आसा हीच करपा मोगरा जेजू आयज आमकां सगळ्यांच्या मनान एक काळजान बोट दवरून आनी आमचे मागणी सदांकाळ मागण्यान व्हरून आमचें दूख सूख तुज्या पांयाशी घालपाक शिकयता जेजू तीच आमकां करपा दी सदांच आमचेर वायट येता तेन्ना बरें येता तेन्ना सदांच तुका चिटकून रावपाक सदांच मागण्या करपाक तुजी कृपा आनी महिमा तुका जेजू दिनवास तुका जेजू प्रेज यू जीजस थँक यू जीजस लव यू जीजस सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय बारकादिकान दिनवासता सगळ्या तुज्या आशिर्वादाक पासत सगळ्या तुज्या बरेपणाक पासत तुवें आमकां राखलें आनी सांबाळ्ळें आनी हो नवो दीस तुवें पावतलो तेच भाशेन तुका आर्गादिकान दिनवासता सगळे म्हजे भाव भयणाक पासत हांगाचे एकठांय जाल्यार तेंच्या पासत आमकां सगळ्यांक तूं राखता आनी सांबाळटा जेजू तेच भाशेन मागता जेजू तुजी उतरां आमकां आमी आयकता वाचता ती आमी निवाडून आमच्या काळजान बाळगून दवरूं आनी तांचे वरवीं आमी बरेंपण करूं सदांच तो आमकां भितरली मनशां कर जेजू आमकां भायली मनशां करूं नाका हें सुशेगादी मागता आनी तुका आर्गादिता सगळ्या तुज्या तऱ्याक आसत आर्गान तुका जेजू नमां तुका जेजू वंदन तुका जेजू स्तुती तुका जेजू मोगला जेजू थोड्याच दिसांनी आमचो घरचो जाय वो आमच्या चिकलेचो पातळ हाची पळोवन पुर्वेची तयारी आमी सुरू करतले ही आमची तयारी भायलो तेका न्हय पूण जिवितान कितें तरी हे भाग्यवंताचे आमी आपणाक भोव करून त्याग सॅक्रिफायस मागणे आमचे मने वाडून आनी ह्याच वरवीं ही आमची फिरकोस आमी जिवाण करून दर एक आमच्या फिरकोजीच्या घराब्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल ह्या तयारीच्या दिसांनी दर नोवेनान भावार्थान आनी लोमाशान आमी वांटो घेवन सगळ्यांची मनां उसवाड्यान हांव तुजे लागीं मागता गीत म्हणटले आमी WT देवा आमचे देवा So
घालूया तेजो मुखार आमचो जबाब लावंदी तुज्या मोगाची भांडारां आमकां उक्ती करचुया म्हणया तुज्या मोगाची भांडारां आमकां उक्ती करचुया आमच्या पविस्नाना वरवीं तुवें आमकां तुज्या बराबरी भितरली वांगडी केलें जबाब तुज्या मोगाच्या भांडारां आमकां उक्ती करचुया आयज जे मोगान आमकां बोर हांवें वेतान तुवें तुजें उतर व्हरूंक आमकां आदार दी जबाब मारी आनी माये भाशेन तुज्या उतराक जबाब दिवंक बापाची खुशी पाडूंक आमकां शिकय जबाब म्हणया तेजे भाशेन Jesu bashe ashilame ulotana mautana Jesu bashe ashilana isotika Jesu bashe saute hawe isa isa
According to an ancient tradition, when the Blessed Virgin Mary was a little girl, her parents, Joachim and Anne, brought her to the temple in Jerusalem and presented her to God so that she might be raised by the holy women who lived there. Hello, this is Father James Kavicki, here to talk about today's feast of the Presentation of Mary. This feast reminds us that God prepared Mary in every possible way. She was conceived without sin and was thus full of grace from the moment of her conception. Her first years were spent in an environment that would keep that grace safe and prepare her immaculate heart to receive the angel Gabriel's message and say yes to God's will. In this way, God saved the world through this young woman's yes to God. When you were baptized, you or your parents and godparents said yes to God. You too were presented to God and consecrated, set aside for His holy purpose in this life. Maybe you haven't always lived out your baptismal call or consecration. Maybe you've taken back that offering and said, "No, not your way, God, but mine." No matter, you can be reconciled to God. You can renew your consecration. In fact, that's what the morning offering prayer is, a renewal of the baptismal offering of yourself to God. Join me now in renewing that offering with a prayer to Mary. O Mary, Mother of Jesus and my mother, as you were presented in the temple, so was I presented to God at my baptism. May I now be completely open to God's will for me, just as you were completely open to God's will at every moment of your life. I offer myself, every thought, word, and action of this day, to God through you, Mary. Amen. Father Kubicki is the National Director of the Apostleship of Prayer. For prayer resources and other information, visit our website at www.apostleshipofprayer.org. Pope Leo arrived in Assisi by helicopter on November 20th for a meeting with the Italian Bishops' Conference. After pausing in prayer at the tomb of St. Francis, he addressed the assembly, issuing a renewed call for peace in a world growing ever more divided. Viviamo un tempo segnato da fratture nei contesti nazionali e internazionali. Si diffondono spesso messaggi e linguaggi intonati a ostilità e violenza. La corsa all'efficienza lascia indietro i più fragili. L'onnipotenza tecnologica comprime la libertà. La solitudine consuma la speranza, mentre numerose incertezze pesano come incognite sul nostro futuro. Eppure la parola e lo Spirito ci esortano ancora ad essere artigiani di amicizia, di fraternità, di relazioni autentiche nelle nostre comunità, dove senza reticenze e timori dobbiamo ascoltare e armonizzare le tensioni, sviluppando una cultura dell'incontro e diventando così profezia di pace per il mondo. Amen.
आमचो भाव आनी आमी एक जेजू वस्तोगी आमी सगळीं एक. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुझे फ्रांसीस मार्टिन्स हाच्या आत्मे पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आनी दुसरें दिसा आमी भेटयता आंतोनेत नुनीस आनी फामील देवाक दिनवासून ही भेट भेटयतात. देवान तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. ब्लेज फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच म्हजी आवय म्हजी मामी फिलिपिना पेरेरा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक तिचे पासत आमी मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता. नाखेली फर्डिनंड रॉड्रिगीस, देवसो पिकेन अनिता फेर्नांडीस, दाबोली रेमिडियस फेर्नांडीस ह्या कुटुंबाचेर सायबीण मांयच्या भेटेन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत देवा मुखार दवरुया. आयज जावन COP30 हो क्लायमेट चेंज इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स सोंपता. खेरीत भाशेन मागुया संवसाराच्या सगळ्या वडिलांक आनी संवसाराची सगळीं राष्ट्रां जीं आसात एक बराबर मेळून हे जायते निर्णय ह्या दिसांनी आतां घेतले. हे निर्णय बरे भाशेन सांबाळूंक आनीक हे आमचें सार्वीक घर अर्थ आ कॉमन होम बरे भाशेन राखूंक सांबाळूंक आनी जें पाड घातलेलें आसा तें नव्यान सारकें करपाक रेस्टोर करपाक सगळ्यांनी आपली जबाबदारी एकवटान घेवंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो आयज आमी बागुंत आंकवार मारीच्या समर्पणाची परब मनयता. आंकवार मारीक ओ सायबीण मांयक ल्हानूच आसतना तिच्या आवय बापायन जोकी आनी आनान देव तेंपलान व्हेली आनी भेटयली. आनी देव तेंपलान भेटोवप म्हणल्यार खेरीत भाशेन तिच्या बागेवंतपणाचें मूळ अशें म्हणपाक जाता. आमकांय जण एकल्याक देव तेंपलान ह्या मंदिरान हाडून भेटयल्यात. आमच्या बावतिजमाच्या दिसाक आमकां इगोर्जेन काडल्यात. आयज आमचें जिवीत आमचें बागेवंतपण खंय आसा. आमी जेजूच्यो करण्यो करून आमचें बागेवंतपण सांबाळूंक जायते फावटी घडये चुकल्या विसरल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुर्बदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांगता. सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा तुवें कृपेन भरलेले बागेवंत आंकवार मारयेचो आमी आज संतोसान उगडास करता. पवित्र आत्म्याचें बिराट जावन आपल्या जिविताचें तिणें एक मोगाचें समर्पण केलें. तिची विणवणी मानून घेवन आमी दिसपट्टी आमचें जिवीत मोगान तुका समर्पूंक आनी अशें आमचीं काळजां तुजे कृपेचे भरतेक दिसान दीस अदीक उगडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. झकार्यास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप.
सियोनाचे दुवे गायन कर आनी कुशाल जा. हो पळे हांव येता. तुजे मोदें तिकान करून येता. असो उलयता तो सोरेस्पोर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सोरेस्पोराक एकटवतलीं आनी तीं ताची पोरजां जातलीं. पूण तूं तुमचें मोदें तिकान करून रावतलो आनी डॉलबाराच्या सोरेस्पोरान म्हाका तुजेशीं धाडला म्हूण तूं वळखतली. पवित्र देसान आपलें दायज कशें सोरेस्पोर जुदाक सांबाळटलो आनी नव्यान जेरुजालेम आपलें काशाचें करून घेतलो. आख्खे मनशाकूळ सोरेस्पोरा मुखार ओगे रावूं, कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाणांतावन उठून येता. देवाचें उतोरें. जबाब. म्हजो आत्मो सोरेस्पोराक वाकाणटा. म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. सगळीं बारबोर म्हणुया. म्हजो आत्मो सोरेस्पोराक वाकाणटा. म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोनीचेर दिश्ट घाली. सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टान म्हाका केलीं अजापां. पवित्र ओच्चीत सदां ओच्चीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सोरेस्पोराक वाकाणटा. म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. आपली भोक्ती करतल्यां ताय आमचो देव पिणके पिणके काकलूत दोया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सोरेस्पोर काळजांत मोणान गोट दोतोल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सोरेस्पोराक वाकाणटा. म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. पोदवेदारांक सोदनाक वयले शेवटिता. ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. भुकेलोल्यांक दादूस करता देण्यांनी. ग्रेस्तांक जाल्यार काली करून परतिता. जबाब. म्हजो आत्मो सोरेस्पोराक वाकाणटा. म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाड बोगाचो इस्रायलांक आपल्या चाकरांक बालगिता. अब्रामाक आनी ताच्या पुतांक दिल्लें उतर विस्वासी देव सांबाळटा. जबाब. म्हजो आत्मो सोरेस्पोराक वाकाणटा. म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. उद्गार. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं सगळीं सुभागी. Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सरलीं आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिक्षांक हात दाखोवन म्हणलें, हीं आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान प्रिय भाव भयणीनो, सुरवातेक आमी उगडास केला आयज सायबीण मांयच्या समर्पणाची देव मंदिरान तिका भेटयली ते भेटवणेचो दीस आनी आमकांय जण एकल्याक ह्या मंदिरान आल्तारा मुखार देवाक भेटयल्या आनी देवाक भेटोवप वो मंदिरान हाडप मंदिरान समर्पण करप म्हणल्यार कितें? एक खुणा भाग्यवंतपणाची, एक भाग्यवंतपणाचें मूडच म्हणल्यार जाता. थंय जावन आंकवार मरेचें जें भाग्यवंतपण आसा तें पूर्ण जायत वेता. ह्या भाग्यवंतपणाची पूर्णताय देवाक भेटोवप. देवाक जरी तर आमी भेटयल्ली ना जाल्यार दुसरे वाटेन आमी संवसाराक भेटयल्ली जाता. संवसाराक भेटयल्ली जावप म्हणल्यार पातक, कित्याक ह्या संवसारान पातक आसा आनी संवसारान पातक आसा आनी आमकां असोकताय आसा. आमी मनशां सगळीं असोक म्हणटच असोकतायेन आमी पातकाक सांपडूंक शकता. देखून देवाक भेटोवप वो देव मंदिरान भेटोवप भोव गरजेचें. आयज जिवीत कितलें अवघड आमकां सगल्यांक खबर आसा. भुरग्यांक खबर आसा, तरणाट्यांक खबर आसा, वाडलोल्यांक खबर आसा, लग्न जाल्ल्यान तांकां खबर आसा, भोव करून आंकवार आसात तांकांय खबर आसा. ह्या संवसारान भाग्यवंतपणान वो पवित्रपणान जिवीत जिवप कितलें अवघड जाता. तर असल्या संदर्भान म्हजो भाव कोण, म्हजी भयण कोण, म्हजी आवय कोण, जी कोण देवाची खुशी पाळटात म्हणल्यार देवाची खुशी पाडपाच्यो करण्यो आपल्या जिवितान करतात, तीच तोच म्हजो भाव, तीच म्हजी भयण, तीच म्हजी आवय. ह्या सगळ्यान भाव भयणीनो आंकवार मारीन कितें केलां? तिची भेटवणी जाल्या उपरांत तिचें जिवीत देवाक मानता तसलेंच जालें आनी देखूनच देवान भोव आदीं तावन तिका तयार केली आपलें मंदीर जावचें पासत, म्हणल्यार आपल्या पुताक एक मंदीर जावपाक. देवाच्या पुताक ती जल्म दितली, देवाच्या पुताक ती आपल्या कुसव्यान सांबाळटली. जाल्यार हें भाग्यवंतपण एकदम भोव गरजेचें आसलें. देखून देवान तिका पयलींच तावन ती आपल्या आवयच्या कुसव्यान संभोवली, तेन्ना तावन पातका विरेत सांबाळली. तिच्या जल्मान तिच्या आवय बापायन तिका देव मंदिरान हाडून भेटयली आनी तिचें जिवीत भाग्यवंत आनी ह्याच भाग्यवंत जिवितान देव तिका उलो मारता. ह्या भाग्यवंत जिविताक लागून आंज बडवो तिचे लागीं उलयता तें तिका आयकूंक आयलें. आमचे लागीं आंज बडवे उलयतात गाय, वो आमचे लागीं आंज बडवे उलोवपाक प्रयत्न घडये करतात, ट्राय करतात, आमकां आयकोंकूच येना गाय. पातकाची आडकोड आसा गाय वाटेर. भाग्यवंतपण जरी तर असलें जाल्यार आंज बडवो आमचे लागीं दिसाच्या दिसाक उलयता तें आमकां आयकोंक येतलें आनी तेन्नाच हें आमचें भाग्यवंतपण आनीक पूर्णतायेन जिवंक आमी पावतले. आनी देखूनच न्हयच फकत जण एकल्याक पूण सगळ्या राष्ट्रांकूच उलो मारला. सगळीं राष्ट्रां देवाशी येतलीं, सगळीं राष्ट्रां भाग्यवंतपण जोडटलीं जरी तर तांकां खुशी आसा जाल्यार. भाव भयणीनो, आयज ही कृपा आमकां मागुया जण एकल्याक आमकां. आमी जण एकलो देवाक भेटयलोलीं आमच्या बावतिस्माक आनी देवाक भेटयलोलीं कशीं जावंक जेजून म्हणलां तशें देवाची खुशी पाळटात तीं आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी आनी आमचे वागणुकेन दिसा दिसपट्टी आमी एकामेका लागीं जे भाशेन वागता, जे भाशेन उलयता, जे भाशेन आमी एकामेकाक ट्रीट करता, हें देवाचें गाय. देव हे भाशेन उलोवपाक म्हाका परवानगी दिता काय, देव म्हाका असली वागणूक दुसऱ्या सवें करूंक लायता काय, हें आमी चिंतचें. आनी जरी तर आमकां कळ्ळें ना हें देवाक मानवचें ना, देवाक दुसरे भाशेन जावपाक जाय जाल्यार बदल, तेन्ना बदल आनी देवाची खुशी कर आनी तेन्ना हें भाग्यवंतपण आमकांय फावो जातलें. आमचें जण एकल्याच्या भाग्यवंतपणान हो संवसार जाका आमी म्हणटा पातकी संवसार, जाका आमी म्हणटा पातक बोल्लोलो संवसार, तो आमच्यान बदलून हो संवसार पवित्र करूंक जाता. हो संवसार भाग्यवंतपणाचे वाटेन व्हरूंक जाता. पूण हो संवसार जरी तर आमी भाग्यवंतपणाचे वाटेन व्हरतले जाल्यार तुजें आनी म्हजें
खासगी बागेवनपण भोव मोलाचें भोव गरजेचें. तरी कृपा आमकां मागुया. आमकां जण एकल्याक आनीक एक पावटी आयज सायबीणमांच्या समर्पणाच्या दिसाक ह्या आल्ताराचेर देवाक नव्यान भेटोवया. आमची भेटोवणी, आमची ओपणी करुया. ह्या आल्ताराचेर आतां उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता तेन्ना ह्या उंड्यांत आनी ह्या सोऱ्यान आमचें जिवीत जण एकल्याचें घालुया. आनी ही बागेवनपणाची वाट धरूंक आमी देवाची खुशी सदां करूंक आनी हे भाशेन जेजूची भाव भयण आमी जावंक आमकां कृपा मागुया. दाना तोयरेच्या वेळार आमी गायन घेवया. C14 पेज नंबर 34. C14. तुझ्या उदारपण तुझ्या उदारपणात म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारितावन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देव मंदिरान भेटयलेली आंकवार मारीक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो, तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पराचे नावे बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें,
ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. तुझें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्रे तुमीचे विस्तारले पवित्र सभेचो उगडास कर. लेव आमचे बागेवन बापा, फिलिपनेर आमचे गोंवडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोंवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता मेल्ल्या समेस्तांक ते पुडजोडीत मुखार मोपळें फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंको मेरे देवाची माई संगाती बागेवन जय जपोती, बागेवन दोत्ता, बागेवन जयवास आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. थंय संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात, देवाची खुशी करतात, तींच देवाची भुरगीं, जेजूची भाव भयण. आमकां जण एकल्याक जेजूचे आवयचे भाशेन बागेवनपण जोडूंक आदार आनी कृपा दी म्हूण जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो चेयतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी
ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. कालचानी घेताना आमी गायन घेवया T60 पेज नंबर 55. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, भाग्यवंत आंकवार मारीक, आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केले देखून आमी संतोशभरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं.
वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शबदाक आमी गायन घेवया T37 पेज नंबर 290 T37. Var marikamci sangati gavuya